राज्यात गरमी नेटान वाढतच आसा। तातल्या तातून वताचो रखरख सोंसपा भायलो जाला। डिहायड्रेशनाक लागून आमच्या कुडींतल्या उदकाची पातळी देंवपाची खर शक्यताय उप्रासता। तेन्ना आमी आमच्या आहारात कांय म्हत्वाचे बदल करप सक्तीचे थारता। आमच्या कुडींतल्या वेगवेगळ्या कार्यां खातीर उदकाची पातळी फावो तशी आसपाकूच जाय। कुडीचे तापमान नियंत्रणात दवरपा खातीर फक्त उदकूच न्हय तर आडसराचें उदक किंवा लिंबाचें उदक खूब फायदेशीर। आडसराचे उदकाक नेचर स्पोर्ट्स ड्रिंक अशेंय म्हणटात, कारण ह्या उदकांत पोटॅशियम, सोडियम, मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियम हे इलेक्ट्रोलाइट भरपूर प्रमाणात असतात। लिंबाच्या उदकातूय विटामिन सी, अँटीऑक्सिडंट आणि फ्लेवोनॉइडाचो भरपूर प्रमाणात आस्पाव असता, जाका लागून रोगप्रतिकार शक्त तशेंच कातीची भलायकी आणि पचन क्रियेक आदार मेळटा। आमी आमच्या आहारात कांय फळां आणि भाज्यांचो आस्पाव करून कुडींत उदकाची पातळी योग्य प्रमाण दवरपाचो यत्नय करूंक शकतात। काळंगात सुमार 92% उदक असता। गोडेमूत जाल्ल्या दुयेंतींनी काळिंग खावचें अशें म्हणटात। टोमाटात सुमार 95% उदकाचें प्रमाण चड असता। तातूंत जीवनसत्वां, खनिजां आणि लायकोपीन सारकिले अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात। काळजाचे दुयेंस आणि कांय प्रकाराच्या कॅन्सराचो धोको उणो करपा खातीर टोमाट फायद्याचें थारता। सालाद किंवा सँडविच किंवा जायत्या आहारात टोमाटाचो आस्पाव करप गिमाच्या दिसांनी कूड हायड्रेटेड दवरपाचो एक सोपो मार्ग आसूं येता। पालेभाज्यांनी फक्त पोषक घटकूच न्हय तर तातूंत उदकाचें प्रमाणूय चड असता। सादारणपणान 90 ते 96% उदकाचें प्रमाण असता। देखून ह्यो भाज्यो पचन क्रिया, रोगप्रतिकार शक्त आनी काळजाचे दुयेंसां खातीर तशेंच भलायकेक बऱ्यो मानतात। काळजी घेयात, निरोगी रावात।